नावेली नागमोडे रस्त्याची दुरुस्ती जाल्या। लोकांक जावपी त्रास मतीन दवरून संबंधित खात्यान ताची दखल घेवन रस्ते रिपेर केल्यात। थळाव्यांक ताचो लावय मेळ्ळा, पूण विनायक वळवयकारान नागमोडेचे रस्ते अजूनय पिड्ड्यार आशिल्ल्याचे फटीचे आरोप चलयल्यात। प्रतिमा कुतिनोचे म्हणणे। आज आमी आसात ते नावेली नागमोडे नावेली ह्या रस्त्याचेर आसात। हो जो रस्तो आसा 7 वर्स जाली ह्या रस्त्याचे डिगिंगा काम चलताले, ते म्हणटा सिवरेजीचे काम करून जाले। त्या टायमार यांचो जो सिवरेजी ड्रील आसा हो जवळ 3 वर्सां 3.5 वर्स सुमार हांगा भितर वचून उरला आनी 3.5 वर्सांनी तो काडलो आनी आज 7 वर्सांनी हो रोडाक कंप्लीट करून ताणी हॉटमिक्स घातले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर आमी सांगतात की ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटी कडेन कॉम्बिनेशन ना। हे कॉम्बिनेशन नासल्यान एकमेकाले ह्या रोडाची इतली दुर्दश जाली। लोकांक हांगा एम्बुलन्स वचना आसली, लोकांक हॉस्पिटलांत वचपाक मेळना आसले, जी प्रेग्नेंट बायल आसा तिका त्रास जाताले, जे हँडिकॅप आसात ह्या लोकांक हांगच्यान वचोंक मेळना आसले आनी तांकां गोवन मडगांवच्यान वचों पडटालें। पूण आज हो रोड केल्ल्यान बरें जाले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर ह्या रोडाचेर काल पळय कितलीशीं एलिगेशन जाली की 7 वर्स हो बंद नासलो। खंय तरी एक सरपंच जो आसा तो स्टेटमेंट करूं लागलो, पूण खरी परिस्थिती ह्या 7 वर्सांची ह्या रोडान कंप्लीट जाले कडेन आसा। पयले सुवातेर हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा गोवा 365 चॅनलाक, कित्याक 5 सप्टेंबर 2023 5 सप्टेंबर आमी तो इश्यू कवरअप केल्लो। ही जाली फाटली 7 वर्सां आमचे नागमोडे जे वॉर्ड आसा नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 वर्सां तो रोड वॉज इन अ पेथेटीक कंडिशन। फोंडकुलां आख्खो रस्तो गेल्लो, सिनियर सिटीजनाक न्ही ट्रॅव्हल करपाक जायनाशिल्लें, भुरग्यांक न्ही पावसांतली त्रास जाताले, फोंडकुलां आसा म्हणून एम्ब्युलन्स वचपाक त्रास जाताले, प्रेग्नंट लेडीजांक देखून व्हरतले जाल्यार गाडयेन घालून रस्तो आख्खो काबार जाल्लो, लोकांच्या गाडयेचे शॉक पिड्यार जाल्ले, बायक्स कितले तरी गेल्ले उर पडून। सो आमी तो 5 सप्टेंबर म्हाजे जे नागमोडे जे वडील आसा, बाब क्रूज म्हूण आसा, बाब लुसियान म्हूण आसा, तशें दुसरे म्हजे बरोबर रावन हांवें शिटकावणी दिल्ली आनी गव्हर्मेंटाक अपील केल्लें। तेन्नाचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाक देखून आमी शिटकावणी दिल्ली की तूं समज हे 10 दिसां भितर करना काम रोडाचें जाल्यार हांव लोकांक घेवन नागमोडे रस्तो ब्लॉक करतलो। आतां ही समज खरी खबर आसा ना ती लोकांक कळपाक जाय जाल्यार 5 सप्टेंबर इफ यू गो ऑन यूट्यूब ऑन सोशल मिडिया 365 हाडल्या ती न्यूज, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन गोवा न्यूज हबान हाडल्या ती न्यूज, डिफरंट चॅनल्स हॅव गॉट। मागीर म्हाका फोन आयलो रोखडो 3 दिसान, लुसियान बाब आनी क्रूज बाबान म्हाका फोन केलो नागमोडेचे जे वडील आसा की रोडाक येवन ते पॅच वर्क करपा लागल्या म्हणून। आय कुड नॉट टेक पॅचिंग। पॅच वर्क आमकां कित्याक जाय? पॅच वर्क करतात, लायल्या भशेन करतात, रोखडो पावसान पोतून वता। तेन्ना म्हाका येईन आनी थंय साकून जेईन फोन केलो PWD डिपार्टमेंटाक, जेन्ना हांव गेलें फॉलोअप करपाक की डोंट वरी, प्लीज हॅव पेशन्स प्रतिमा, आफ्टर द रेन्स we will see that, we assure you that the road fully will be done. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर।